Father, Son, and the Holy. Konkani intenu session, sorry. Thank you, Jesus. तू जाय ते भाशेन गो सिस्टर मारिया, no problem. Thank you, Holy Spirit. Sorry, कित्या सगळे इंग्लिश यूज जाल्लो सो हांव No problem. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Thank you, Abba Father, Jesus, and the Holy Spirit for taking over today's class. And it's you, Holy Spirit, who is leading us through everyone's vocal cord, using our body. Thank you, Holy Spirit, for taking over complete session over Sister Nancy, Nikita, and whoever attending for whole session. Bless every person and make us willing to listen the word of God and accept it and make a correction in our life. Thank you, Jesus, for blessing us beautifully this day. Thank you, Abba Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, our Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Sister Maria. Beautiful prayer. Thank you, Holy Spirit. Take complete authority of today's session and let every word spoken here be yours and only yours. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. आज नो आम्ही पास्कावर नियाळ करूया, ओके? Thank you, Jesus. सो स्टार्टिंग करता डिवायन एक्सचेंजावर, ओके? आता डिवायन एक्सचेंज म्हणजे आम्ही कितें अंडरस्टँड जालें तुमी तुमचोय अनुभव शेअर कराय. थँक यू जीजस. आता तुमी कितें अशें अंडरस्टँड जालें डिवायन एक्सचेंज तुमचे लायक उतरांनी? ओके सिस्टर मारिया ओके तू सांग पयलें मागीर हांव सांगता. थँक्यू जीसस. ना तू कर नॅन्सी. सांग सिस्टर मारिया. थँक्यू जीसस. डिवायन एक्सचेंज म्हणल्यार जेन्ना आमी मुगे एक्सपिरियन्स जेन्ना हांव देवाचे उतर सोजमोणीक येता आनी ते सोजमोले म्हणटरी म्हाका ते समजल म्हणटरी हांव एक्सेप्ट कोता, अग्री जाता आनी हांव ते खरें सोत मानता. इट्स रियली पावरफूल आनी सोत मानलें म्हणटरी हांव मागीर मुगे थँक्स गिवींग प्रेज एंड वर्शीप केलें म्हणटरी म्हाका खरें ते वर्कआउट जाता. आनी एनदर थिंग इज जेन्ना हांव मिसाक गेलें, मिसाक वचोन मुगे जेन्ना हांव जेजू तो ब्लेसड जाता हे कुमन्यो, सो तो गेलो म्हणटरी मुगे ते जिविता सारकें आनी ब्युटिफूल आनी ब्लेसड जाता. सो म्हाका जेजू बगर म्हज्यान जायना, सो एम्प्टी फील जाता. थँक यू जीजस. Thank येस you, Jesus. सिस्टर नॅन्सी. थँक या यू सिस्टर सिस्टर निकिता मारिया. क्वेश्चन रिपीट करता कोर येयलें तांकां. या डिवायन एक्सचेंज म्हणजे तुमच्या जिवितांत तुम्ही कितें अनुभवला तुमच्या उतरांनी सांगाय. डिवायन एक्सचेंज डिवायन एक्सचेंज म्हाका म्हाजें कितें वायट आहा तें सोगलें जेजून आपणाचेर घेतलें आनी जेजून आपणाचें बोरें आहा तें सोगलें म्हाका दिलें. म्हाका तें डिवायन एक्सचेंज थँक यू म्हणजे. जीजस. हांव क्वेश्चन कित्याक विचारता जाण तूं कितें आतां आमी सारकी लागीं पावले रायट. सिस्टर जॉनिता तुजो व्हिडिओ चालू आसा. थँक यू जीजस. थँक यू सिस्टर. कित्याक सांगता कित्याक पयलें न्हू बिफोर कमींग टू वर्ड देवाची उतराची समजवणी आसतना आमी गूड फ्रायडे मिसाक वयतालीं आनी आमी चोयतालीं न्हू क्रुसिफिक्स. सो कांयच नॉलेज आसना, कांयच अंडरस्टँडींग आसना. मिसाक वचपाक जाय म्हणून वयतालीं, एटेंड कोत्तालीं आनी येतालीं, करेक्ट? पूण ती थिंगा ते खुर्सार कितें जालां कांयच अंडरस्टँडींग नॉलेज आसोंक ना. म्हजोच एग्जाम्पल सांगता. हांव वयतालें, म्हाका खबर आसली गूड फ्रायडे जेजू मेलो, ओके? संडे जीजस इज रेजरेक्टेड, डन, एंड ऑफ द स्टोरी. पूण ते खुर्सार कितें जालां, वॉट इज डिवायन एक्सचेंज, तेजो पर्पज कितें, तो कित्याक येयलोले तें म्हाका कांयच खबर आसना. तेका लागून तुमकां जोण एकल्याको विचारता लायक तुमचे भाशेन तुमी कितें अनुभव केलो काय म्हूण डिवायन एक्सचेंज. थँक यू जीजस. सिस्टर एना, वूड यू लायक टू शेअर? येस सिस्टर वेंडी. Sister Anna, you go ahead, मागीर हांव उलयतां. Praise God. Thank you, Jesus. Yeah, divine exchange means all the finished work, whatever Jesus has done on the cross. So, आमी
आम्ही एक्सेप्ट केला आणि तितून आम्ही जियेताय म्हणजे डेली आमच्या डेली बेसिसान ते विश्वासान ते फेतान की आमच्या पासत जेजून सगळे केले ऑलरेडी अँड आम्ही फकत ते एक्सेप्ट करूंक जाय बाय गिविंग थँक्स अँड प्रेज टू हिम Amen. बिलिव्हिंग विथ फेथ आमेन थँक यू Amen. Thank you, Jesus. Thank you, sister. Yes, sister Wendy. प्रेज गॉड डिवायन एक्सचेंज म्हणल्यार जे भाशेन निकिता सांगताले की आमी वयताली गुड फ्रायडे आनी देन संडे वॉज इस्टर फिनिश म्हाजे बी सेमूच आहले आनी म्हाका दिसतालो जेजू जावन हा एक विलन बिकॉज गुड फ्रायडे फोर्सान वयचें पडटालें मामी डॅडी वतालीं आनी केन्ना काय काबार जाता आनी यू नो whatever is going on, it's not good. आणि जेजू इज अ विलन दिस वॉज एक आयडिया राहिली वाय बिकॉज तेन्ना आमी नको आहली जेजू म्हटल्यार कोण आनी तेणें कितें सोंपातलें खुर्सार जेन्ना तेणें म्हटलें हें सोंपातलें कितें सोंपातलें पूण जेन्ना जेजूचो मोग जेन्ना म्हाका गॉस्पल प्रीच जालो आनी फॉर द फर्स्ट टायम हांवें जेजूचो मोग एनकावंटर केलो वो जेजूक एनकावंटर केलो आनी तेजो मोग म्हाज्या काळजान वतलो बाय द होली स्पिरीट त्या टायमार म्हाका गमून येयलें जेजून कितें सोंपातलें नॉट ओन्ली इन द स्पिरिच्युअल रेल्म बट ऑल्सो इन द फिजिकल रेल्म Amen. कशे भाशेन तो आमचे पासत शिराप जालो कशे भाशेन तेणें आमची पातकां घेतलीं कशे भाशेन तेणें आमकां फूल साल्वेशन पॅकेज यु नो एटेन केली खुर्सार आनी आमकां ती तेणें बाय ग्रेस एवेलेबल केल्या आमकां ती घेवपाक मोगान रिसीव करपाक सो this is what I exchange I understand through the divine exchange basically तेणें आमचो इतलो मोग केला खुर्सार सोंपान दिवन आमकां कितें गरज आहा पळय ती आमकांच न्हू पूण हेजे फुडें कितें कोण कितलीं जनरेशनां येवपाचीं आहा कितें आहा कोण फाटीं कोण मरून गेलीं आदल्या कोरारान कोण मरून गेलीं सगलीं रावतालीं जाल्यार सगल्यांक तेणें कितें सोंपातलां that is divine exchange for me praise God Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Sister Wendy. Beautiful. Thank you, Holy Spirit. So exactly आता जशें सिस्टर वेंडीन शेअर केलां आनी हें केन्ना घडोवक पावलें ओन्ली जेन्ना आमकां देवाची उतराची समजोवणी मेळ्ळी थ्रू होली स्पिरीट आमी देवाचो मोग एनकावंटर केलो तेजो मोग आमी आमच्या जिवितान अणभवलो बापाचो नेचर आमकां कळ्ळो अदरवायज आमचे गूड फ्रायडे जातालें हांव वयतालें हांव लायक म्हजी मायंड सेट आहली ओके फ्रायडेया जेजू मेलो संडे जेजू रेजरेक्ट जालो आनी एवरी इयर सेम थींग रिपीट जातालें पूण केन्ना तेजो मोग हांवें पर्सनली अणभवूंक ना केन्ना हांवें यू नो म्हाका गरजशी आसोंक ना तेका जाणा जावपाक तेजो पर्पज कितें आहलें कितें तेका यू नो कितें तेजो असायनमेंट आहलो बापान कित्याक तेका इतलें यू नो खुर्साचें मरण तेका तेणें घेतलें कित्याक तो ओबिडियंट रावलो हेजें अंडरस्टँडींग आसोंक ना सो आयज हेजे वयरून न्हू आमी मातशें डीप या थँक्यू जीजस आतां डिवायन एक्सचेंज इज ऑल दॅट वी हॅव नेगेटीव आमचे भितर जितलें नेगेटीव आहलोलें जे आमकां एडमा कडच्यान एडमाच्या डिसओबिडियन्साक लागून आमचे भितर तें सीन नेचर जें पातक द स्पिरिच्युअल डेथ हें सगलें आमचे भितर आहलोलें तें खुर्सार जेजून आपल्याचे कुडीन घेतलें तो ओबिडियंट रावन थँक्यू जीजस आनी ताचे डिवायन हेल्थ साल्वेशन जशें सिस्टर वेंडी सांगताली साल्वेशन जावन आसा फूल पॅकेज डिलिव्हरन्स तें सगलें तेणें आमकां दिलां आनी बाय फेथ आमी तें सोतमानता थँक्यू जीजस आनी जेजू कित्याक गेलो काय हें सगलें यू नो कित्याक ताणें हें सगलें सोंसलें थँक्यू जीजस आमच्या पातकाक लागून रायट रोमन्स 4:25 सिस्टर नॅन्सी घेवशी Yes, sister. Romans 4:25 Thank you, Jesus.
सिस्टर वाचता? ओके हांव वाचतां. जीसस थँक्यू होली स्पिरीट. कित्याक खरें म्हणल्यार आमच्या अपराधाक लागून देवान ताका मरणाचे आदी केलो आनी आमकां आपणाक मानवली करचे पासत ताका पुनर्जिवंत केलो. Amen. Thank you, Jesus. Sister Anna, would you like to read? Romans 4:25. He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Amen. Thank you, Jesus. So Jezuk Bapan e moron fawo kele amka lagon, right? He was delivered over to death for our sins, amcha patkank lagon, and was raised to life for our justification. Amka justify korpak, amka righteousnessacho robe galpak. Thank you, Jesus. And I know आम्ही पोतून या in the garden of Gethsemane, okay? कित्याक थिंगच्यान ताची journey start जाली, right? Thank you, Jesus. Sister Nancy घेवशी Luke 22, verse 42. What Sister Nancy open केलं? Yes, thank you, Jesus. Verse 42, no? Yes, sister. बापा, तुझी खुशी जाल्यार म्हजे वेले हें पात्र पयस काड. तरी पूण म्हजी खुशी न्हय, तुजीच खुशी जावं दी. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Luke 22:42. Father, he said, if you will, take this cup of suffering away from me. Not my will, however, but your will be done. Amen. Thank you, Jesus. ई न्हू स्क्रिप्चर कित्याक येता ई स्क्रिप्चर न्हू हांवें पयलींसान आयकलोली की जेजू जायते फावटी हांवें आयकलोलें की म्हाका सांगलोलें की जेजू हिंगा आपल्याचें मरण जे ते तो वचपाक आहा खुर्साची वाट आमकां इन्फॉर्मेशन सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन दिल्लें की हिंगा जेजू म्हणटा आपल्याक तें मरण फावो कोन्न नाका. Thank you, Jesus. Inga devache uttar sangta no, Father, he said, if you will take this cup of suffering away from me, not my will, however, but your will be done. Ata inga Jesu कसले सफरिंगाचे उलयतालो, फिजिकल सफरिंग उलयतालो, or spiritual जे तो बापा कडच्यान पयस सरलोलो ताजे उलयतालो. तो आपूण बापाच्यान पयस जातलो म्हण जेन्ना ते पातोक तेजे भितर येतोलें कित्याक बापा मुखार आनी पातोक उन लायक म्हणजे गॉड कांट स्टँड सिन. Correct. सो त्या पातकाक लागून तो आपूण पयस जातलो म्हणून तो त्या पासत म्हणटालो. ते कुशीन जावपाक नाका बापा कडचे. पण जायते पावटी आमकां स्क्रिप्चर आयज पासून जेंकां आजुनी नॉलेज ना अंडरस्टँडींग ना सैतान आजुनी स्क्रिप्चर घेवन आमकां हें करना पळय जेजून देखून म्हणलोलें आपल्या वयलें हें पात्र पयस काड म्हणून. सिस्टर पयलीं जेन्ना देवाची आतां वर्डान नाहली न्हू आनी खबर नाहली न्हू हेजें अंडरस्टँडींग नाहलें तेन्ना आमी तशें म्हणटाले आतां म्हाजे वयलें काड अशें म्हणलें म्हण तेणें करेक्ट. तेकोड देखून तें हें जायनाहलें अशें सोंसपाक तेका थँक यू लागून. जिजस. पूण हिंगा जेन्ना आतां आमकां अंडरस्टँडींग मेळ्ळें आतां आमकां कळ्ळें कित्याक सिन्स क्रिएशन जेन्ना बाप हो संवसार रचतालो जेनेसीस 1:26 आमकां सांगता नाव लेट अस म्हणटा तो म्हणजे बाप पूत आनी पवित्र आत्मो. सो सिन्स क्रिएशन ते तिगोय एकेशी आहले रायट. गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरीट. इवन गॉस्पल ऑफ जॉन आमकां सांगता की येस शोभद सिस्टर. देवाशी आहले आनी शोभद देव आहलो वर्ड. सो तेंचे केन्नाच सेपरेशन जावंक ना न्हू पूण देवान हेवन एम्प्टी केलें आनी जेजूक ह्या संवसारान धाडलो. कित्याक धाडलो रोमन्स 4:25 आमकां आतांच सांगला. ही हँडेड ओवर टू डाय कॉज ऑफ आवर सिन्स and he was raised to life to make us right with God, righteous करपाक. Thank you, Jesus. जे sin naturean आमी आहलोली through Adam, disobedience.
ते सीन नेचर ताणें आपल्या वयर घेयले तो खूद पातक जालो आनी आमकां ताणें रायचसनसाचो लोभ घातलो आनी पातक देवा मुखार उबें रावना रायट. थँक यू जीजस. सीन हॅज टू बी पनिश्ड. थँक यू जीजस. देवा मुखार पातक उबें रावना पूण जेन्ना जेजूक खबर आहा आतां खुर्सार आख्खे संवसाराची आमची पास्ट प्रेझन्स आमचे फुडले पिडकेची सगल्याची पातकां ताणें आपल्याचे कुडीन घेतली आनी ताचें सेपरेशन जालें रायट. सो तो न्हू हे सेपरेशनाचें उलयताले पूण जायते पावटी आमी स्क्रिप्चर न्हू आयज पासून बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज आमी आयज पासून आमी म्हणटाय जेजू म्हणटालो हे पात्र म्हजे वयले काड म्हणून आनी आमी तेंच म्हणटाय जेजून देखून म्हणलोलें हें पात्र म्हजे वयलें काड म्हणटकीर हांवूय म्हणटा पूण जेजू हिंगा म्हणटालो बापाशी आपल्याचे सेपरेशनाक लागून बापा हें सेपरेशन हांव केन्ना तुकोच्यान सेपरेट जावंक ना. थँक यू जीजस. थँक यू होली स्पिरीट. आनी आयज न्हू आमी स्टेप बाय स्टेप गार्डन ऑफ जस्टेमनी स्लोली स्टेप बाय स्टेप घेया. सेकंडली आतां आमकां मनशाक एंजल्स हाय रायट. देवान येस आमकां सिस्टर. सगल्याक एंजल्स दिलाय सो जेजूकूय रायट असो ना एंजल्सांचे. जेजूकूय केन्ना असो ना चिंतूंक एंजल्स. थँक यू जीजस. पूण यू इफ जीसस. सपोज ताणें एकूच उतर म्हणलोलें बापाक तेका कितले एंजल्स येता आहले येस सिस्टर. पूण ताणें तोंड ओपन केलें ना. थँक यू जीजस. आमकां वाचूंक मेवता न्हू इन द गार्डन ऑफ टेस्टमनी तो रोगोत घामेलो करेक्ट. थँक यू जीजस. आनी हिंगा न्हू इफ वी टेक AMP हिंगा आमकां सांगता की ताका legions of angels. Thank you Jesus. Sister read kotta. हांव रीड करूं. सिस्टर अन्ना तूं रीड Matthew, कर मागीर हांव करता. Okay. Matthew 26:53. Do you think that I cannot appeal to my Father and he will immediately provide me with more than 12 legions of angels? Amen. Thank you Jesus. Amen. And inga a legion equal to 60,000 troops. So total 80,000 angels. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes sister. वाचता सिस्टर. ओके. What? वो म्हज्या बापा कडेन हांवें मागल्यार तो 12 वोन ओगली देवदूतांची लस्करां आतांच म्हज्या आदाराक धाडचो ना तुका दिसता नाशें तुका दिसता. Amen. Thank you Thank you Jesus. Jesus. So inga जेजून एकूच सांगलोले बापा ए पात्र म्हजे वयले काळ म्हणल्यार तिका कितली एंजल्स येताली जेजू almost 80,000 Legion of angels. legions of angels. पूण तो ओबिडियंट रावलो न्हू आनी Yes sister. कित्याक रावलो आमकां लागून. ओय. थँक यू जीजस. सो आमी न्हू हेंचेर हांव एकूच स्क्रिप्चर घेता सो आमी हे स्क्रिप्चराचेरूच अंडरस्टँडींग घेया आनी नियाळ करया कित्याक थँक यू जीजस. आजुनूय आमकां जायते खबर ना. एग्जाम्पल म्हजोच सांगता म्हाका केन्ना खबर आसना की जेजू फुरसार फ्रॉम मॉर्निंग 9 to until 3 o'clock आहलोलो म्हणून. म्हाका दिसलोलें ओन्ली येता तेका 3 o'clock खुर्सार मारला आनी देन ही गेव हीज स्पिरीट टू आबा. सो आमकांय गरजेचें न्हू इन डिटेल थोडें जाणा जावपाक अंडरस्टँडींग घेवपाक कित्याक हे Yes. सगळे सॅक्रिफायस केला ताणें कोणाक लागून आमकां लागून. थँक यू जीजस. आनी तेका कितले सोल्जर्स येयले जाणा तुमी व्हरपाक जेजूक almost 600 troops with weapons. हे न्हू आमकां जॉन 18:3 मेवता. थँक यू जीजस. Yes, sister. First read, I'll open the footnote. One minute, I think my this is gone. One second. ओके हांव रीड करता तें म्हणल्यार. What, sister? Yes, read, sister. Thank you Jesus.
3 नो बस 3 Yeah. ओके. सैनिकांचो एक जोमो घेवन आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलेल्या चौकीदारांक हाडून जुदास आयलो. दिवट्यो, उजवाड्यो आनी शस्त्रां घेवन ते थंय पावले. Amen. ते Thank you, कितें Jesus. घेवन येयल्ले? वस्त्रां, शस्त्रां म्हणजे weapons घेवन येयल्ले. होय. Thank you, Jesus. John 18:3. So Judas, having obtained the Roman cohort and some officers from the high priest and the Pharisees, came there with lanterns and torches and weapons. Amen. Amen. Sister, also read the footnote if you can see it. It's only half, sister. Yeah, I will scroll. Here, Yeah. this one. John 18:3, na? No, this one. Yeah. You can see the footnote. Yeah. A cohort was subunit of a Roman legion and normally was composed of about 600 troops, but could be fewer in number. The Jewish religious leaders probably made arrangement with Pilate for Judas to have temporary use of the troops. Amen. Thank you, Jesus. So त्यांची army कितली ahli and they were with weapons, right? They were with Yeah. lanterns, torches, and weapons. Almost 600 troops with weapons. Thank you, Jesus. And Jesus had what? Angels. 80,000 angels. Ten फकत एकूच जाप केल्या पुरो ahli, सारखे? Yes, sister. But did he did or he stayed obedient? आणि हे Obedient sacrifice रावले. त्याने कित्याक केले? कोणाक लागून आमच्या केले? पासून. Thank you. So आमकां important ही knowledge आसपाक, ही जाणवाय आसपाक, तो कितले painful death गेला ते. Sister Nancy, if suppose आमकां headache जाता or मातशें pain जाता, जाल्यार पयलीं आमी कितें करतालीं? Example headacheूच जाता जाल्यार पयलीं कितें करतालीं? दिसभर तेंच सांगप. You know, painkillers or कितें तरी होय, घेनासली. पेनकिलर्स आणि सगळ्या दीस गुंजोवपाच मागीर दुखता दुखता Thank you. दुखता. आणि हिंगा न्हू ऑन द वे टू डॉलरोसा जेन्ना जेजू आपल्याच्या खांदार तो बारादीक खुरीस घेवन चलतालो तेकाय न्हू पेन किलर ऑफर केल्लो पूण ताणें न्हू तो घेवंक ना आनी कित्याक घेवंक ना तेवूय अंडरस्टँडींग घेवया आमी. सिस्टर टीपीटी वाचा कित्या दुसरे हेतून ना तें. मार्क 15:23. सिस्टर नॅन्सी वाचता टीपीटी? सिस्टर तू म्हाका टीपीटी घे आनी इंग्लिशीन. थँक यू होय जीसस. होय गे. थँक यू जीसस. Mark 15, verse 23. The myrrh had a narcotic effect and was added to dull the senses. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sister, what's that TPT? सिस्टर बायबल हा वाचना दिसतले नो इन टीपीटी. Okay, wait. Okay, थँक यू जीसस. thank you, ते म्हणल्यार Jesus. कोंकणीन वाचता. Okay, what's मार्क 15:23. गोंदरोस घालून मिसळलोलो सोरो ते ताका दिताले, पूण ताणें घेतलो ना. थँक यू जीसस. thank you, Jesus. In a Passion translation, आमकां सांगता, there they offered him mild painkiller, a drink of wine mixed with gall, but he refused to drink it. And ताणें कित्याक refuse केले? ती पेन किलर घेवपाक. आमी मातशें पेन जाल्यार आमी घेता न्हू पेन किलर. इवन खंयचे प्रोसिजराक वयता जाल्यार आमी एनेस्थेशियाय मागताय, करेक्ट? येस सिस्टर. पूण जेजून हिंगा कित्याक रिफ्यूज केले काय पेन किलर घेवपाक? तेजो आन्सर न्हू आमकां आयझाया 53 मेवता.
Isaiah 53 verse 4 आणि 5 sister. Thank you, Jesus. What's the sister Nancy? खरेपणी ताचेर पडलेले ते खूब दोग आमचेच. ताणें भोगल्यो त्यो दुखी आमच्योच. ह्या मनशाचेर शिक्षा पडल्या. देवान ताका दोगडायला आनी आपटून उडयला अशें आमकां दिसलोलें. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांक लागून ताका आसपास विडलो. आमच्या गुन्यांवांक लागून ताका वळवळायलो. ताचेर शिक्षा पडल्या. तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाये पेकले. Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Yes, sister Anna. Thank you, Jesus. Sister Anna. Sister Anna, तुम्ही उठा. Sorry. Thank you. Isaiah 55 verse 4 and 5. But he endured the suffering that should have been ours, the pain that we should have borne. All the while we thought that his suffering was punishment sent by God. 5. But because of our sins, he was wounded, beaten, because of the evil we did. We are healed by the punishment he suffered, made whole by the blows he received. Amen. Thank you, Jesus. So जेजून पेन किलर कित्याक घेवंक ना? कित्याक तो ते पिवोंक ना जे तेका ते रस्त्यार त्यो बायलो दिताल्यो त्यो ऑफर कोत्ताल्यो कित्याक ताणें घेवंक ना? कित्याक ताणें आमची पेन आपल्याच्या कुडीन घेतली. ताणें ऑलरेडी ते पेनीचो पेमेंट दिलो. थँक यू जीजस. तांचे न्हू एज पर रोमन्स हे आतां कोणूय कोयदी आतां फुरसाची तांकां पनिशमेंट सांगल्या जाल्यार तेंचे कितें रूल आहले तो मनीस न्हू फकत खुर्सारूच मरोंक जाय आहलो. आनी तेमी जेजूक इतलो मारलोलो तो मनशा सारको दिसनाहलो. सो तेका जितो दवरपाक न्हू ते पेन किलर दिताले. सो ताकी तो फुरसार वसोनूच आपल्याचो जीव सोडपाक. पूण जेजून हे पेन किलर ते पिवपाक ताणें रिफ्यूज केलें कित्याक ही एन्ड्युअर्ड द सफरींग दॅट शूड हॅव बीन आज. आयज आमी म्हण जितले पावटी आमची बॉडी आमचेशी उलयता, जॉयंट्स आमचेशी उलयता, डॉक्टर्स रिपोर्ट आमचेशी उलयता, पूण तेन्ना आमी आमचें तोंड ओपन करून सांगूंक जाय की म्हजे जेजून पेन किलर घेवंक ना, ताणें पेन घेतली आपल्याचे कुडीन. He endured the suffering that should have been ours, that should have been mine, the pain that we should have borne. Thank you, Jesus. जी पनिशमेंट मुची आसलोली ती जेजून आपल्याचे कुडीन घेतली आनी ताच्या तेच गायांनी आमी म्हणटाय आमकां पेकोवणी मेवली. Thank you, Holy Spirit. Understand जाता न्हू? Thank you, Jesus. Yes, sister. Yes. Thank you, Jesus. So I know धाकटोसो जसो म्हाका पवित्र आत्म्यान शिकयला धाकटोसो डिवायन एक्सचेंजा वयर आमकां JCLMR जायती टिचिंग्स मेवतली. सो हांवें धाकटेशें घेतलां. आतां न्हू आमी पास्का वयर या कित्याक आतां आमी पास्काचें सेलिब्रेशन करतली आनी जेजू जावन आहा तो सबस्टिट्यूट रायट. Yes, sister. द लॅम्प आनी Yes. पास्का हुंय स्टार्ट जालोली एक्झॉडस रायट. जेन्ना इज्रायल पोरजा इजिप्तान कॅप्टीव आहलोली ती इजिप्शनान तांकां स्लेवरीक दवरलोली. थँक यू जीजस. आनी जेन्ना देवान तिंगा 10 प्लेग्स धाडले आनी तांकां सुटका दिवचें पयलीं एक राती पयलीं जेजून सांगलें देवान सांगलें न्हू एक मेंढऱ्याची बोली दियाय आनी
ताचे रगत तांचे डोर पोस्टार लायाय आनी एंजल ऑफ डेथ जे कोणाचे डोर पोस्टार रगत हा एंजल ऑफ डेथ विल पास ओवर. करेक्ट? Yes, sister. अशें थँक्यू जिजस पास्काची पोरबी स्टार्ट जाली. सो आतां नवे करारान आमकां 1 कोरिंथियन्स 5 सांगता की जेजू जावन आसा तो सॅक्रिफायस, तो लॅम्प आमचे पातका पासत. ओके, सो फर्स्ट एक्झॉडसान या. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. फर्स्ट जॉन वाचया. थँक्यू लॉर्ड. John chapter 1 verse 29, sister. The Lamb of God. 29, John 1:29. The next day, John saw Jesus coming to him and said, "There is the Lamb of God who takes away the sin of the world." Amen. Thank you, Jesus. दुसऱ्या दिसा जुआंव जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात, हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. Amen. Thank you, Jesus. So हिंगा जॉन द बॅप्टिस्ट आमकां सांगता की जेजू जावन आसा देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आनी एक्झॉडस आतां आमी वाचतली तिंगा आमकां दिसून येता पास्काची परब स्टार्ट जाल्ली. थँक्यू जिजस. आनी देवान सांगलेलें तांकां एक मेंढऱ्याची बोली दियाय म्हणून. करेक्ट? आनी ते मेंढऱ्याचें रगत जे कोणाच्या घारार आहा ते घारा कडच्यान एंजल ऑफ डेथ पास जातले आनी तांकां कांयच जावचें ना. सारकें? सो आयज नवे करारान जेजू जावन आसा तो मेंढरो जो आमकां जेजूच्या रोगतान आमकां आमच्या पातकाची सुटका दिल्या. थँक्यू जिजस. सारकें? सो आमी न्हू एक्सॉडसान या. Okay. Jesus. It is 12, या 13. 1 to 9 वाच, सिस्टर. 12, 1 to 9. Yeah, okay. Exodus 12. Now, the Lord spoke to Moses and Aaron in Egypt. This month is to be the first month of the year for you. Give this instruction to the whole community of Israel. On the 10th of this month, each man must choose either a lamb or a young goat for his household. If his family is too small to eat a whole animal, he and his next door neighbor may share an animal in proportion to the number of people and the amount that each person can eat. You may choose either a sheep or a goat, but it must be 1 year old, male, without any defects. Then, on the evening of the 14th day of the month, the whole community of the Israel will kill the animals. The people are to take some of the blood and put it on the doorpost and above the doors of the houses in which the animals are to be eaten. That night, that the meat is to be roasted and eaten with bitter herbs and with bread made without yeast. Do not eat any of it raw or boiled, but eat it roasted whole, including the head, the legs, and the internal organs. You must not leave any of it until morning. If any is left over, it must be burnt. You are to eat it quickly, for you are to be dressed for travel, with your sandals on your feet and your walking stick in your hand. It is the Passover festival to honor me, the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Yes, Sister Nancy. Thank you, Jesus. सोर्वेस्पोरान इजिप्ताच्या देसांत मोइसेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, सगल्या म्हयन्या मोदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो, म्हणगे
तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो आख्खे इस्रायल पोरचे कोडे उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जोण एकल्यान आपल्या हिडांतलो एक मेंढरो घेवचो, दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागचीं आसा त्या शेजाऱ्यांक हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात ते पोरमोणें भागाक घेवचो. जोण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय कोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी 1 वर्साचो मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. मागीर ताणें इल्लें रोगत घेवन ज्या घोरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांच्या दोनूय कवड्यांचेर आनी उंबऱ्याचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यांत भाजून खावंक जाय. जमनीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तें मांस होरवें न्हय म्हूण उदकांत शिजोवन खावचें न्हय, पूण आख्खेंच तें जनावर तकले पांयां आनी फाटल्यान सयत भाजचें. दुसरे सकाळीं ताचें कांयच दवरचें न्हय, उरता तें सगळें हुलपवचें. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातांत एक दांडो घेयात. वेगी तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराचो पासकाचो. थँक यू Sister, जीसस. till 11, no? Thank you, Jesus. येस पुरो, थँक्यू Amen. Yeah. जीसस. Amen. आतां हिंगा आमी पास्काचे रीड केला, लायक पयलीं देवान सांगलेलें तांकां एक मेंढरो तुमी सॅक्रिफायस करचो आनी ताचें रोगोत दोर पोस्टाक लावचें, करेक्ट? Oy. थँक्यू जीसस. तो मेंढरो जावन आहलो सॅक्रिफायस. आनी आतां जॉन द बॅप्टिस्ट आमकां सांगता की जॉन 1:29 की जेजू जावन आसा तो मेंढरो, देवाचो मेंढरो जो आमचे पातकां काडूक येयला, सारकें जे आमचे संवसाराचे पाप काडूक येयला. थँक्यू जीसस. आनी न्हू आतां आमी 2 कोरिंथियन्सान या आनी पोत्तून एक्झॉडसान या, बिकॉज ब्युटिफूल रेवलेशन हा. थँक्यू जीसस. सॉरी, 1 कोरिंथियन्स, सिस्टर नॅन्सी, 1 कोरिंथियन्स 5:7 आणि 8 हा. वाचूं? वाच सिस्टर. तर तुमच्या जिवितांतलो पोरनो कोमीर भायर उडयात. कोमीर नासतना खायलोलें पीठ जायत, कित्याक आमचो पासकाचो उत्सव पावलो. कित्याक मारलोल्यान आमच्या पासकाच्या मेंढऱ्याचें बलिदान जालें. म्हणटोच पासकाच्या उत्सवाचो समारोप करुया आनी खोटेपणाचो कोमीर आसलोले उंडे घेवं नये, पूण कोमीर नासलोले म्हणजे सात्वीक जिणेचे आनी खरेपणाचे उंडे घेवन जावं दी आमचो समारोप. Amen. Thank you, थँक्यू Jesus. जीसस. 1 Corinthians 5:7-8. You must remove the old yeast of sin so that you will be entirely pure. Then you will be like a new batch of dough, without any yeast, as indeed I know actually are. For our Passover festival is ready. Now that Christ, our Passover lamb, has been sacrificed, let us celebrate our Passover then, not with bread having the old yeast of sin and wickedness,
but with the bread that has no yeast, the bread of purity and truth. Amen. Amen. Thank you, Jesus. So हिंगा देवाच्यो उतर आमकां सांगता जेजू जावन आहा आमचो पास ओवर लॅम्ब जो स्लेन केलो ऑलरेडी करेक्ट already sacrifice kelo hinga verse 7 sangta for our passover festival is ready now that Christ our passover lamb has been sacrificed. Thank you Jesus. आणि तुम्ही नोट केलं एक्झॉडस 12 आणि थिंगा जेजू देव सॉरी देव बारीकसाणी डिटेल दिता कशे ते लॅम यू नो खावचे सगळे बारीक डिटेल दिता न्हू. येस सिस्टर. सो आणि ते आता आमच्या जिवितान ते कितकोन इफेक्ट जाता सो तेजेर नियाळ करूया. थँक्यू जीजस. आता आमी जाणाय जेन्ना पोरणे कोरारान जेन्ना हे पास्काची परब ते सेलिब्रेट करताले ते एक लॅम्ब घेताले लॅम्ब ओ गोट पूण आतां जेजू सबस्टिट्यूट जालो ते लॅम्ब जावनाचे आमी आतां कोरिंथियन्सानूय वाचला आनी जॉन चॅप्टर 1 वर्स 28 आमकां सांगता की जेजू जावन आसा बापाचो तो लॅम्ब रायट सो आमचे पातका पासत ह्या संवसारान येयलो. थँक्यू जीजस. सो हे आमकां कळ्ळें की देवाचो मेंढरो जावन आसा जेजू आनी जेजू आमचे पातका पासत सॅक्रिफायस केला पूण देवान न्हू सारकें इन डिटेल पवित्र आत्म्यान पळय सारकें इन डिटेल सांगलां कशें तें खावचें कितें करचें सो ते आमच्या जिवितान कितें इफेक्ट जाता आयज पासून ताचेर हे करया. ओके थँक्यू जीजस. एक्झॉडस 12 वर्स 8 आणि 9 सिस्टर नॅन्सी पोतून वाचा ओके. वर्स 8 आणि 9. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Exodus 12, verse 8 and 9. That night the meat is to be roasted and eaten with bitter herbs and with bread made without yeast. Do not eat any of it raw or boiled, but eat it roasted whole, including the head, the legs, and the internal organs. Amen. Thank you, Jesus. ते राती ते मांस उज्यांत भाजून खावंक जाय. खोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तें मांस फोरवें न्हय म्हूण उदकान शिजोवन खावचें न्हय पूण आख्खेंच तें जनावर तोकले पांयां आनी पोटांतल्या सोयत भाजचें. Amen. Thank you, Jesus. Sister Nancy थिंगा कितें सांगता ते मांस वोरवें न्हय आनी उदकान. Thank you, तें Jesus. मांस फोरवें न्हय म्हूण उदकान शिजोवन खावचें न्हय. Thank you, Jesus. जेन्ना हे वाचताले न्हू पवित्र आत्म्यान ब्युटिफूल रेवलेशन दिला थिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता that night the meat is to be roasted and eaten with bitter herbs and with bread made without yeast. Do not eat any of it raw or boiled. ओके आता जितले पावटी आमी मिसाची भेटीन पार्ट घेता तितले पावटी आमी पळयता न्हू कुमन्यांव फादर म्हणटा ही जावन आसा जेजूची कूड आनी ती कूड आमी शेवपाक वयता आनी जायते पावटी आमी न्हू नियाळ कोत्ता लायक यू नो हिंगा म्हणटा देवाचें उतर सांगता थँक्यू होली स्पिरिट टेक ओवर हिंगा देवाचें उतर सांगता डू नॉट ईट एनी ऑफ इट रॉ or boiled, but eat it roasted. So जितले पावटी आमी कोंबण्याक पळयता जायते पावटी नियाल जाता यू नो लायक जेजू ह्या संवसारान येयलो एज अ बेबी इन अ मेंजर यू नो आमी रॉ हेचेर चड रिफ्लेक्ट करता पूण हिंगा देवाचें उतर सांगता सी हिम एज रोस्टेड ऑन द क्रॉस. सिस्टर नॅन्सी तुजो डीपी पळयलो न्हू तेन्ना हांवें पवित्र आत्म्याक सांगलें म्हाका हेचे वयर शिकय कित्याक तुजो डीपी हिंगा थिंगा दाखयता न्हू जेजूक आनी चोवपाचो आकार आसा ना. completely roasted in wrath of God, Yes, the sister. fiery wrath of God.
येस. आख्खी संवसाराची, आमची आदली, आताची आनी फुडाराची, आमची पिडकेची, जे कोण हे संवसारान आहलोले मेले सगल्याची पातकां जेजून आपल्याचे कुडीन घेतले. ते फायरी रोथ, ते पनिशमेंट जेजून आपल्याचे कुडीन घेतले. एंड ही वॉज रोस्टेड डे, रायट? येस सो सिस्टर. जितले पावटी आमी तो कुमन्यांव घेवपाक वयता, जेजूची कूड आमी घेवपाक वयता, तितले पावटी आतां आमी नियाळ करपाक गरजेचें की जेजू म्हाका लागून त्या क्रुसार रोस्ट जाल्लो. येस सारकें. आनी हिंगा सिस्टर नॅन्सी कोंकणीन बरें आहा, थिंगा उदकान कितें सांगलां? जीसस. तें मांस होरवें न्हय म्हूण उदकान शिजोवन खावचें न्हय, पूण आख्खेंच तें जनावर तोकले, पांयां आनी पोटांतल्या सोयत पासचें. थँक यू जीजस. थिंगा उदकान भाजून खावचें न्हय, रायट? हय. जायते आनी हिंगा न्हू पवित्र आत्मो सांगता जायते पावटी आमी जेजूचो सॅक्रिफायस ताका व्हॅल्यू दिनाय, ओवरलूक कोत्ताय. आमी जितले पावटी मिसाक वयताय, आमी रियलायज कोन्ना ते घोडेक जेजूची कूड आनी जेजूचें रोगत जाता. एक पाटी आल्तरार पाद्री गेलो म्हणटरी तो पाद्री न्हू पूण जेजू खुद. आनी थिंगा आमकां दिसून येता की ती जावन आसा जेजूची कूड त्या कुर्सार रोस जालोली. येस. आनी ते आमी उदकान बुडयन खावचें न्हय म्हणजे ते हेचेर सॅनिटायज करचें न्हू, ते हेचेर उदक घालचें न्हू, म्हणजे देवान जो सॅक्रिफायस केला ताचेर आमी उदक घालचें न्हू, इग्नोर करचें न्हू, जशें हांवें म्हज्या जिवितान केल्लें फॉर लास्ट मेनी इयर्स. हांव वयतालें, वचपाक जाय म्हणून वयतालें, जशें सिस्टर वेंडी सांगताली सेम म्हजी स्टोरी. वचपाक जाय गेलें, ओके तो मेलो न्हू, इस्टराक परतून जिवंत जातलो. सो मुगे हितून जेजू एवरी इयर मोत्तालो, एवरी इयर पुन्हा जिवंत जातालो. सो हांवें उदक घायलोलें जेजूच्या सॅक्रिफायसार. आमी सगळ्यांक घाली सिस्टर. थँक यू जीजस. सो हिंगा न्हू पवित्र आत्मो डिटेलान सांगता, आतां जितले पावटी आमी कुमन्यांव शेवपाक वयता, घेवपाक वयता, थँक यू होली स्पिरीट, तितले पावटी आमी नियाळ करपाक जाय म्हज्या पातकांक लागून. सगळे म्हजे रोग जे म्हाका जे फावो आहलोले ताजो सबस्टिट्यूट जेजू जालो आनी तो बंद जालो. आनी देवाचें उतर सांगता सिस्टर आयजाया 52:14 घेतल्यार तो चोवपाक ताका आकार आसना, तो मनशा भाशेन देखून दिसनाहलो. घेवशी सिस्टर? आयजाया कितलें? आयजाया 52:14. थँक यू जीसस. मनशाचें रूपूच ताका नासलें, नोदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जाल्लो की ताका पळोवन लोक सारकोच तोटाकलो. Amen. Thank you, Thank Jesus. you, Jesus. Isaiah 52:14. Many people were shocked when they saw him. He was so disfigured that he hardly looked human. Amen. Thank you, Jesus. सो तो इतलो देवाचे जे रोत आहलोले फायरी रोतान तो थिंगा रोस्ट जालो, ताका मनशा भाशेन आकार आहलोले. हिंगा देवाचें उतर सांगता many people were shocked when they saw him. He was so disfigured that he hardly looked human. सो आतां आमी जितले पावटी आमी कुमन्यांव घेता, मिसाची बेटेन आमी कुमन्यांव घेता, तितले पावटी जेजू पाद्री म्हणटा ही जावन आसा जेजूची कूड. आनी कुडीक चयल्यार आमी नियाळ कोत्तली काय आमचे बोगसोण्या पासत जेजून कितली प्रायस पे केल्या ती. आनी आमकां कितली आगवड लागता कोणाकूय बोगशिपाक, पूण जेजून आमची आख्खी पातकां बोगशिली.
तो येयलो ह्या संवसारान आमकां रिकन्सायल करपाक, आमची सोयरीगत करपाक बापाशी. ताणें आमकां रायचसनसाचो रोप घातला, आमकां जस्टिफाय केलें. थँक यू जीजस. सो आतां जितले पावटी आमी कुमन्यांव घेता, आमी आमी आमकांच रियलायज करूंक जाय की म्हजे पातकाचे सगळे जे फायर जे जजमेंट आहलेले ते जेजूचे कुडीन पनीश केले. जेजून आपल्याचे कुडीन घेतले. थँक यू जीजस. आनी इतलें घेतलें की तो मनशा भाशेन दिसना आहलो. आमी साम्स 22 वाचता न्हू, ताजी आडां दिसतालीं. येस सिस्टर. ताचे जेजून Psalm मेवताली. 22:14. Yeah. येस, ताचे काळीज मेल्ट जालोले वॅक्सा भाशेन. हय थँक यू जीजस. सो तो रोस जाल्लो न्हू खुर्सार. हय आनी हिंगाय पळय एक्झोडस 12 आमी वाचता थिंगा पवित्र आत्मा पळय काय बरें इन्स्ट्रक्शन दिता. तो म्हणटा ते रो खायनाकात. म्हणजे आमी जितले पावटी कुमन्याक पळयता तूं फकत चिंतनाका की जेजू मेंचरान जाल्लो ही वॉज बॉर्न. पूण तूं पळय की जेजू त्या खुर्सार ते रोत जे आमचे आहलोले ते बापान ताचेर घातले. थँक यू जीजस. ताणें आपल्याचे कुडीन घेतले. इवन हांवें फर्स्ट थिंगा स्क्रिप्चर पवित्र आत्म्यान दाखयल्या ताणें पेन किलर घेतलेलो ना घेवं ना. घेवंक ना. आनी आयजया आमकां सांगता कित्याक घेवंक ना. कित्याक ताणें एन्ड्युअर्ड केली आमची पेन रायट, जी आमकां फावो आहलोली ताणें आपल्याचे कुडीन घेतली. हय जायते पावटी आमी म्हणटाय तो देव, पूण फिलिपायन्स आमकां सांगता ही वॉज 100% ह्युमन. तो ह्या संवसारान मनीस जावन येयलो. ही वॉज 100% गॉड, 100% ह्युमन. येस थँक यू आनी जीसस. आमी जायते पावटी इवन एनेस्थेसिया घेताय, पेन किलर घेताय न्हू. पूण हिंगा हय जेजून घेता. तेंय रिजन दवरूंक ना रायट. ना जाल्यार आमी म्हणटालीं ना तेणी पेन किलर घेतलेली. येस सिस्टर सारकें. सो तेणें जितले पावटी आमचे कुडीचे सांदे आमचेशी उलयता वो मेडिकल रिपोर्ट्स आमचेशी उलयता, तितले पावटी आमकां गरज आहा आमचें तोंड ओपन करून म्हणपाक की म्हजे जेजून सगळी पेन आपल्याचे कुडीन घेतली, इतली घेतली की तो मनशा भाशेन दिसना आहलो. He was so disfigured that he hardly looked human. Thank you, Jesus. Romans 5:9-11 आमकां सांगता की बापाचे आख्खे रोत sin has to punish. आनी आख्खे पातक ताणें आपल्याचे कुडीन घेतले. थँक यू जीजस. तो जालो आमचो सबस्टिट्यूट. थँक यू जीजस. आनी ताणें आमकां कितें केलें? रायचसनस, रायट स्टँडींग विथ गॉड. आमचे जस्टिफिकेशन ताणें डिमांड केलें. आमचे फॉरगिवनेस ताणें डिमांड केलें. आमचे डिलिव्हरन्स, आमचे टोटल हिलींग. इवन तो आख्खे तो नेकड आहलो खुर्सार. ताणें आमची शायनस, शेम सगळें नेल केली ऑलरेडी. सो जितले पावटी आतां आमी कुमन्यांव घेता तितले पावटी आतां आमी नियाल कोत्तोली. म्हाका लागून म्हजे सोम्यान आपल्याची कूड बर्न केली थिंगा. म्हज्या पातकांक लागून म्हजी सिकनस जें कितें म्हाका फावो आहलोलें तो सबस्टिट्यूट जालो ते खुर्सार. सो आतां आमकां गरजेचें आमचें इनहेरिटन्स क्लेम करपाक, कित्याक हेवी प्रायस पे केला जेजून. With his blood, not with gold and silver, but with his blood. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Okay, exorcism potunia. कोणाक कितें एड करपाक जाय? Thank you, Jesus. Sister Nancy. ना सिस्टर. Sister Wendy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Sister Inga वाचची. आमी हुयसून वाचलेले 10 न्हू? Yes. Yeah, 10 to 12. Sorry, 13. You must not, yeah.
You must not leave any of it until morning. If any is left over, it must be burnt. You are to eat it quickly, for you are to be dressed for travel, with your sandals on your feet and your walking stick in your hand. It is the Passover festival to honor me, the Lord. On that night, I will go through the land of Egypt, killing every firstborn male, both human and animal, and punishing all the gods of Egypt. I am the Lord. 13 वाचू. But sister, The blood on the doorpost will be a sign to mark the houses in which you live. When I see the blood, I will pass over you and will not harm you. When I punish the Egyptians, you must celebrate this day as a religious festival to remind you of what I, the Lord, have done. Celebrate it for all time to come. Amen. thank you, Jesus. Sister Nancy, 13 notes what? ओके. तुमी रावतात तीं घोरां दाखूंक हें रोगोत जातोलें एक खुणा आनी तें रोगोत दिश्टी पडटूच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतोलों आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक कास्त लायतलों तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. Amen. Thank you, Jesus. Jesus. थिंगा देवान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्ली रायट ते मेंढऱ्याचे रोगोत डोर पोस्टाक लावपाक आनी जे कोणाचे डोर पोस्टार त्या मेंढऱ्याचे रोगोत हा एंजल ऑफ डेथ थिंगाच्यान पास जातलो आनी तांकां कांयच जावचें ना रायट. Yes. हिंगा आमकां दिसून येता की इज्रायलायट्सान बऱ्यो कोन्यो केलेल्यो म्हूण देवान तांकां वाचयले ओ तांचे गूड बिहेवियराक लागून ना त्या पुस्तकात. ओन्ली बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ द लॅम्प रायट. Yes. सो आयज आमचो सबस्टिट्यूट कोण जालो आतां आमी स्क्रिप्चर घेतले 1 कोरिंथियन्स घेतला जॉन 1:28 आमकां सांगता जेजू जावन आसा आमचो सबस्टिट्यूट रायट आमचो Yes. हे न्यू टेस्टमेंटांतलो तो जावन आसा तो मेंढरो पास्काचो मेंढरो जाका स्लेन केल्लो जाका सॅक्रिफायस केल्लो सो तेजे रोगोत आमकां आतां लायल्यार आमकां कितले Yes. थँक यू जीजस. जायते पावटी न्हू आमी एन्शियस जाता जायते पावटी आमचेशी रिपोर्ट्स उलयता वो हुंचो मावंटन आमचेशी उलयता. थँक यू जीजस. पूण देवाचें उतर सांगता की आमकां ऑलरेडी सेव केलें आमकां ऑलरेडी सॅल्वेशन मेळ्ळां आनी कशें मेळ्ळां जेजूच्या रोगता वरवीं. थँक यू जीजस. सो हें कॉन्फिडन्स आमकां आसपाक जाय रायट. थँक यू जीजस. एफिशियन्स 1:7 आमकां सांगता एफिशियन्स 1:7 सिस्टर. Okay. ताचे सोबे ताच्या रोगतान आमकां आतां मेळ्ळी सोडवण. आमचीं पातकां बोगसून गेलीं. कितली वोडटी, कितली गिरेस्त. Amen. Ephesians 1:7. For by the blood of Christ we are set free. That is, our sins are forgiven. How great is the grace of God. Amen. थँक यू जीजस. आमी सेव जालाय आमच्या बोऱ्या कोन्याक लागून वो आमचो गुड No, only by बिहेवियराक the लागून. grace of God. By grace of God. Yes, by his grace and what he had to pay for by the blood of Christ we are set Christ. free. That is, our sins are forgiven. How great is the grace of God. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. So, आमकां गरजेचे आमचे फॅमिलीक आमकां टू कवर इन ब्लड ऑफ जीसस. Yes. Yes, very आमी true. जायते पावटी आमकां डिस्क्वॉलिफाय करताय. आमी तो हुआचो ताळो आयकताय. आमी आमकां डिस्क्वॉलिफाय करताय. आमी म्हणटाय ना म्हाका फावना आय डोंट डिजर्व. थँक यू जीजस. आमी ते सैतानाचे फोट्यो आमी आपणायता. जायते पावटी सैतान येता यू डोंट डिजर्व यू मेड मिस्टेक्स.
You must be not going to church. You must be not reading the word of God. पूण जेजू आमचे वर्क्स पळयता वो जेजू पळयता जो सॅक्रिफायस ऑलरेडी सॉरी देव आमचे वर्क्स पळयता वो देव पळयता आपल्याच्या पुतान ऑलरेडी ब्लड शेड केले ऑलरेडी आमची पातकाची बोगसणी आमकां मेळ्ळी ऑलरेडी वी आर सेट फ्री रायट थँक्यू जीजस Yes, sister, yes. So it is very very important right की आम्ही आमकां आणि आमची फॅमिली to cover our spirit soul and body with the precious blood of Jesus. Yes, sister. Yes, sister. आम्ही Sister. पयलींचे कोरारान वाचताय न्हू एबलाचे ब्लड बापाशी उलयले रायट Yes. Yes. आनी आतां जेजूचे ब्लड आमकां रिडेम्पशन दिता आमकां जस्टिफाय करता आमकां विक्ट्री दिल्या ऑलरेडी सो हें आमकां कितलें इम्पॉर्टंट आमी आमचे फॅमिलीक आमचे घोराक आमचे स्पिरीट सोल एंड बॉडी कवर करपाक विथ द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीजस येस सिस्टर नॅन्सी तूं कितें सांगताली Hoy. Sister, आतां न्हू जेन्ना when I know म्हणजे म्हाका कळ्ळें न्हू हें प्रेशियस ब्लडाचें लायक कितली व्हडती तें हें ब्लड हांव न्हू आतां कितें कोत्ता सदां जेन्ना सकाळचें कामाक वयता तेन्ना हांव हें प्रेयर म्हणटा म्हाजें भायर सरता तेन्ना लॉर्ड जिजस म्हणजे हांव म्हाका कवर कोत्ता म्हाज्या भुरग्यांक घोवाक तशें आमी व्हेकल आमचे रस्त्यार जीं कोण ट्रॅव्हल आमचे बाराबोन जातोलीं तेंकां आमकां तुवें कितें दिलां तें सोगलें तेजेर आनी म्हणजे अशें करून कवर कोत्ता आनी एक पावट न्हू एक पावट कितें जालें म्हाजे न्हू चेड्याक हें आहलें कॅटेकिझम आहलें आनीक त्या टायमार न्हू आमचे स्ट्रिटीर मागीर एक पावट गाडी काडली न्हू पत्त ती पार्किंग मेवना आनी इट वॉज अ सॅटरडे आहलें तें तेन्ना आनी सांज जालें म्हणटा सगलीं कामांचें येता आनी मागीर म्हणजे फूल अप जाता स्पेस आनी पार्किंग आसना सो हांव न्हू आतां हाडपाक वयतालें बायक आनीक दोगांयकूय तीं गेलेलीं आहलीं आनी हांवें कितें म्हणलें जेजू म्हणलें तुजे प्रेशस ब्लडान म्हणलें हें हांव पार्किंग स्पेस ही कवर कोत्तां ओके आनी ती म्हणलें कोणाक दिसती पडपाक ना हांव येवसोर हांव आय बिलीव इट म्हूण सांगलें कित्याक युअर ब्लड इज सो प्रेशस म्हूण सांगलें इफ द इज्रायलाइट्स वर सेव्ड with the blood of an animal how precious is the blood तुजी ब्लड अशें म्हणोन ओके आनीक हांव गेलें आनी म्हाका न्हू थिंगा रोखडेंच येवपाचें आहलें म्हाका 45 मिनट्स लागले थिंगा सो इमॅजीन कर तूं विदीन दॅट 45 मिनट्स कोण येवपाक ना कोणूय तरी येवन घालतलो न्हू त्या टायमार या होय सो बाय द टायम बट हांव म्हाजें बिलीव करून गेलेलें आनीक जेन्ना हांव येयली न्हू घरा म्हाका दिसती पडटालें की नो पार्किंगार गाडी दवरलेली आहाय ओके एज आय एंटर द स्ट्रीट नो पार्किंगार गाडी दवरलेली आहा आनी हांवें म्हणलें थँक्यू जिजस तुवें म्हाका दवरलें म्हाजी पार्किंग प्लेस तुका सांगा सिस्टर ती एकूच प्लेस थिंग दवरलेली आहाली उरलेले जीसस थिंगा आख्खे कोण नो पार्किंगाचेर देखून गाडी आहाल्यो पूण हांवें जे सांगलेलें गाडी काडून गेलेले थिंगा कोणेच घालूंक नाहली सो जोरी तर म्हाजे त्या म्हणजे प्रेशस ब्लड कवर करून हांवें तें तर हें करूंक जाता हाव प्रेशस आहा वी आमी तेका थँक्यू सो थँक यू जीसस जीजस हय थँक्यू ऑलतोरी जीसस आमी तेंच वाचता न्हू सिस्टर नॅन्सी जायते पावटी आमी रेवल्युशन 12:11 ओके काडटा स्क्रिप्चर रेवल्युशन 12:11 घ्या सिस्टर ओके रेवलेशन्स 12:11 थँक यू जीसस ओके ताणे मेंढऱ्याचे रोगता पासत आनी आपले गोवायके खातीर ताचेर जोयत वेले आनी मोरूंक पोरयां कबूल आसून ताणे आपल्या जिवाची बेपर्वा केली ना Amen. Thank you, थँक्यू Jesus. जीसस Revelation 12:11. They won the victory over him by the blood of the Lamb and by the truth which they proclaimed. And they were willing to give up their lives and die. Amen. Amen. Thank you. Either they will win the victory or they won the victory over him. Already They, won. they won Already the won. victory.
So देवाचे, thank you Jesus, they won the victory over him by the blood of the lamb and by the truth which they proclaim. म्हणजे देवाचे रोगतान आमकां ऑलरेडी विक्ट्री मेळ्ळी आनी आमची टेस्टिमनी गरजेची, रायट? जितले पावटी आमी देवाचे रोगतान आमकां कावर कोत्ता, जेवण ओ मेडिसीन ओ हुंचे एरियान आमी कावर कोत्ता, सो आमची टेस्टिमनी गरजेची. येस. Yes, yes. So एक पाटी आमकां cover केली, so it is very important to open our mouth and to give the testimony. Yes, Lord, I believe. Thank you, येस. Jesus. थँक यू जीसस. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Okay, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. हांवें न्हू म्हज्या घोवाक एक क्वेश्चन विचारलो, सो हांवें तेका विचारलें, डू यू नो वॉट इज द मोस्ट सिनफूल प्लेस इन द हिस्ट्री इन द वर्ल्ड? कोणूय जाणे? इन लायक इन द बायबल ऑर वर्ड कितें म्हणटा सिस्टर मीन्स सजमनी? हुंची सारकी मोस्ट सिनफूल प्लेस जावन आहा जी ह्या संवसारान संवसाराच्या इतिहासान. नॉको सिस्टर. Heaven? सोदोम एंड गोमोरा, most ओके. sinful place which you ever can ओके. imagine. ओके. Is it Sodom or Gomorrah or Ah, Egypt or ancient Rome? हुई दिसता. सिस्टर आना. No idea. Thank you, Jesus. Okay, it was at the cross. ओके. Praise God. Thank you, Jesus. थँक यू Because the जीसस. most Beautiful. place of the history of the world is the cross, because Jesus became the most sinful man that ever lived. Why? Because he सगल्यांचे became पातका sin तेणे for येयली us. म्हणून. Yes. Teka pato खबर असोना, but he became ना. sin for us. He became a sin for all mankind. Thank you, Jesus. He took the suffering, everything in his body. तेणे मोजे पिडकेचे पातकां आपल्याचे कुडीन घेतली आनी तो पातक जालो. 2 येस. Corinthians 5:21 आमकां सांगता न्हू. Thank you, Jesus. Yes, sister. 2 Corinthians 5:21. Christ was without sin, but for our sake, God made him share our sin in order that in union with him, we might share the righteousness of God. Amen. Amen. Thank you, Jesus. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, पूण ताच्या एकवटांत आमी देवाचेच पवित्रतायेन देवाक मानवल्लीं जावचे खातीर ताका देवान आमचे सारको आपणा मुखार कांटाळो केलो. Amen. Thank you, So Jesus. जेजून तेका पातक केलो, रायट? आमकां लागून. Christ was without sin, but for our sake God made him share our sin in order that in union with him we might share the righteousness of God. सो आतां आमी नियाळ कोत्ता, बापान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. आतां आमी बापाच्या मोगाचेर नियाळ कोत्ताय की बाप आमचो इतलो मोग करता की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो विथ अ असायनमेंट टू डाय ऑन द क्रॉस. हय. Thank you, आनी ताणें Jesus. एंजल्स उजार केली. ना. 80,000 एंजल्स, लिजन्स ऑफ एंजल्स. ताचे एक उतराक पुरो आहलें न्हू. Yes, sister. पेन किलर घेतलो. ना. No. Thank you, Jesus. He was he took the fiery wrath, right? He was roasted on the cross. तो मनशा Yes. सारको दीस नाहलो. आणि हे सगळे कित्याक केले? In order that in union with him we might share the righteousness of God, right standing with God.
जे एडमा वरवीं डिसओबिडियन्स येयल्लें, जेजू ओबिडियंट रावलो. थँक यू जीसस. आनी तो फिजिकली सफर जावंक ना, स्पिरिच्युअली सफर जालो, रायट? कित्याक Yes, he sister. was away, right? कित्याक बापाशी भोंवपाकूच पातोक जालो पण तो. yes, हय. he was forsaken, he was abandoned by his father Yes. on the cross, because that became the most sinful place. Thank you, Holy Spirit. And that place, that cross, is a symbol of love for us, for each one of us. Jesus. Not the heart, but the cross. Because ते खुर्सार आमकां जेजूची मर्सी, बापाचो मोग, आनी आमकां नितिवंतपण, आमची लॉज, आमची शेम, आमचे सगळे त्या खुर्सार बापान सोपाटलें, जेजून सोपाटलें. थँक यू जीसस. येस सिस्टर नॅन्सी. आनी सिस्टर निकिता हांव रॉंग आहा करेक्ट कर ओके की बापाक तेका रेज कोच पडलो ते आपणाकू रेज करूं जायन जालो फ्रॉम द डेड यू नो सो सिस्टर बापाक नॅन्सी, हय हिंगा न्हू आमकां कितलें शिकोंक मेळटा पळय. जेजून कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट फेथफूल, कंप्लीट ट्रस्ट दवरलो बापार, पवित्र आत्म्यार. कित्याक रोमन्स 8:11 आमकां सांगता की पवित्र आत्म्यान तेका रेझुरेक्ट केला आनी तोच पवित्र सारकें आत्मा सिस्टर आमचे भितर आसा. सो तो हय कोणाचेर डिपेंड रावलो? तेंचे पवित्र कनेक्शन आत्म्याचेर तुटलोलें, बापान तेका अबांडन केलोलो. ही वॉज ऑल हय अलोन ऑन द क्रॉस. पूण येस तो सिस्टर कोणाचेर ट्रस्ट रावलो? पवित्र आत्म्यार, रायट? पवित्र आत्म्याचेर आनी हय पवित्र आत्म्यान तेका रेझुरेक्ट केलो. आनी कित्याक रेझुरेक्ट केलो? कित्याक आमकां रायचसनस, आय डोंट नो एक्झॅक्ट स्क्रिप्चर, बट लेट्स सी. थँक यू होली स्पिरीट. कित्याक न्हू हो म्हाका सदांच क्वेश्चन आसतालो, जेजू कित्याक तूं ते खुर्साचेर मरोन मेलो? कितें कारण आहलें? वॉट वॉज इट? आय एम नॉट शुअर द स्क्रिप्चर. रोमन्स 4 or 5. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, thank you, Jesus. Yes. Romans 4:25. Because of our sins, he was given over to die, and he was raised to life in order to put us right with God. Amen. So तेका रेझुरेक्ट केलो. जेजूक एक कंपेर केल्या न्हू, थिंगा सांगता जेजूक रेझुरेक्ट केलो टू पुट अस रायट विथ गॉड, टू जस्टिफाय अस. इतलो बापान आमचो मोग केलो की बाप कॉन्स्टंटली आमचेच चित्तालो, आमचे जोण एकल्याचे चित्तालो. कित्याक बापाक जाय आमचेशी संबंद घडलोलो. बापाक ती रिलेशनशीप जाय. आमकां बापान ह्या संवसारान रोचले टू हॅव रिलेशनशीप विथ हिम, टू हॅव दॅट फेलोशीप विथ हिम. आनी हे जे एडमा वरवीं डिसओबिडियन्स जे पातक, यू नो, स्पिरिच्युअली डेडनेस जे आमचे भितर येयलोले, ते जेजून, यू नो, आपल्याचे कुडीन घेतले. आनी ही ओवरकम द डेथ, स्पिरिच्युअल डेथ. आनी तेणें आमकां रायचसनसाचो लोभ घातला. नाव वी आर रायट स्टँडींग वीथ गॉड. आमचे एक्शनाक लागून न्हू, आमच्या कोडण्याक लागून न्हू, बट बिकॉज ऑफ द ब्लड वीच वॉज शेड ऑन द क्रॉस. थँक यू जीसस. आनी सिस्टर नॅन्सी, तूं आतां शेअर कोत्तालें न्हू, हिंगा आमकां कितलें इम्पॉर्टंट जेजू जायन जेजून पवित्र आत्म्याचेर बापाचेर ट्रस्ट दवरलो. हय सिस्टर सो आमकां कितलें गरजेचें बापाचेर, पवित्र आत्म्याचेर ट्रस्ट दवरपाक. कित्याक तोच पवित्र, रोमन्स 8:11 आमकां सांगता, तोच पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा आनी तोच आमच्या मॉर्टल कुडीक जीव दिता. थँक यू जीसस. दिता क्लियरली आमेन रोमन्स 8:11. Yes, sister. Romans 8:11. If the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you, then he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies by the presence of his Spirit in you. Amen. Amen. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Yes, sister. जाणीं
जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, ताचो आत्मो तुमचे सोवें ठिकाण करून आसा. अशें जाल्यार जाणें जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, तोच तुमचे सोवें जियेतोल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवंत कोत्तलो. Amen. Thank you, Jesus. Amen. So जेजू कॉन्फिडन्स ट्रस्ट लेवल दवरले पवित्र आत्म्याचेर बापाचेर Yes, sister. आनी तेच पवित्र आत्म्यान ताका रेझुरेक्ट केलो. Then he Yes. who raised Christ from death will also give life to your mortal bodies by the presence of his spirit in you. आमचे भितर आतां तोच पवित्र आत्मो आसा आनी तोच हे कुडीक भलायकी दिता, तोच हे कुडीक घोटाय दिता. आनी Thank you, जितले Jesus. पावटी आतां आमचे कुडीचे साने आमचेशी उलयतले तितले पावटी आतां आमकां डिवायन एक्सचेंजीर नियाळ करपाक सोंपें. कित्याक आतां आमी चोयलां जेजूचे इफ सपोज आमी साम्स 22 वाचल्यार थिंगा आमकां दिसून येता ताची आडां दिसतालीं, ताचे काळीज मेल्ट जाल्ले लायक अ वॅक्स. ताचें रूप आयजया आमकां सांगता ताचें रूप मनशा भाशेन दिसनाहलें. इवन तो खुरीस आहलोलो वुडाचो तो बरो पॉलिश्ड आसोंक ना. आमी किसोर जाणाय रायट माडाचे Yes, sister. ते अनपॉलिश्ड आसता न्हू, मातशे Oh, एशी तेशी हात लायल्यार लागता, कट पडटा. Pastor. So Oh, Old rugged exactly, cross, yeah. It yes, was an old rugged cross, yes. yes. So exactly we can imagine he's back on the cross. And तेणे जी 7 उतरां उलयले, every word he spoke was very difficult. Thank you, Jesus. I thank know you, Jesus. the scripture. Thank you, Jesus. I think it is in. Let me check. Isaiah 9. Thank you, Jesus. इंगा न्हू आमी सेंट बर्नर्डाचे जाणाय न्हू, तेका तेणे जेजूक विचारलें की आख्या हितू क्रुसिफिकेशनाक लायक वॉट वॉज द ग्रेटेस्ट सफरींग he had to take, what was more painful. Saint Bernard, he asked Jesus, okay, आणि Amen. जेजून सांगले the cross which I which he bore on his shoulder. Thank you, Jesus. आमकां जायते पावटी तो क्रॉस लायट दिसता न्हू, जशें Yes, आमी sister. पळयता, Yes. but it was very heavy. And it was like already जेजूचेर लॅशीस मारलेले, ऑलरेडी ताची कात ताची आडां दिसताली म्हणून आमकां सांगता. And वयल्यान वो बारादीक कुरीस, heavy cross on his shoulder. Isaiah, Sister Nancy, Isaiah 9:6 boy. Thank you, Jesus. The most painful wound in his body was the shoulder where he carried the cross, no, Yes, sister? yes. 9:6. Thank you, Isaiah Jesus. 9:6. Yeah, 9:6, just check. Thank you, Jesus. ना sister, तिथून ना दिसते कोंकणीन ना. Okay. Seeing सांगता देवाचे उतर, for unto us a child is born. It's a prophetic, messianic prophecy. Thank you, Jesus. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. सो आख्खो सिस्टर नॅन्सी कोंकणीन कितें आहा, आख्खो गव्हर्मेंट म्हणजे आख्खे लोक, रायट, Yeah, आख्ख्या the whole लोकांचे world. ताचे शोल्डरार. So this was or a Jansi Bab. prophecy when Jesus was born. Inga sangla no, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. Thank you, Jesus. Sister Nancy, Konkanin kite ha? Thank you, Jesus.
Isaiah 9:6 घ्याल सिस्टर. वय. थँक्यू. ओके. ताचे राजवटकी सोगल्याक पावतली आनी ताचे शांतीक मितमेर आशिना. तो दाविदाच्या शिंवासनार बसून आपले राज चलयतलो. तेन्ना तान नितिखाली नितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी थिरायतलो. शक्तिवंत सर्वेस्वर आपले प्रेमाशेन हें करतलो. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. But this scripture is clear, na? Inga amka sangta ki aake government will be upon his shoulder. Translate करून पोया दुसरे हितून. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. थँक यू जीसस. आणि वो न्हू आख्खो तेणे आपल्याच्या शोल्डरार तो बारादी कुरीस घेवन तो 2000 स्टेप चोडलो ऑन द स्ट्रीट ऑफ डॉलरोसा. ते एक हिल ते आणि ताणे न्हू 2000 स्टेप्स क्लाइम केले विथ दिस हेवी क्रॉस आणि प्लस ताचे रूपने मनशा भाशेन दिसना आहले. ही वॉज फ्लॉग्ड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. थँक यू जीसस. कोणाक कितें शेअर करपाक जाय? सिस्टर वेंडी वांट टू शेअर समथिंग? Sister Anna, Sister Nancy, Maria. Thank you, Jesus. Hi, my sister Nikita. It was beautiful teaching and nice meditation on the scriptures as we are approaching the Holy Week, and we can continue on this. It's beautiful the way the explanation and Holy Spirit आत्मको हो शिकयता. Revelations बारीक बारीक आमी एक एक उतराचेर जेन्ना आमी नदर मारता तेन्ना आमकां कळोन येता डीप मिनींग. There is a mystery Holy Spirit आमकां शिकयता आनी दाखयता. देखून देवाक आर्गां दिता. Thank Thank you, you, Holy Jesus. Spirit. Thank you, Jesus, for teaching us. Thank you, Jesus. Sister Anna, you want to share something with Sister Nancy? No, after listening to this, sister, like, many things which we were not knowing, but now when I mean, today, like, many revelations were there, like, we can really know, like, exactly what Jesus went through on that cross for us. It was like, of course, it was like, we just have a Good Friday, and after that we have a Easter Sunday. So just he was dead, and then he was born again, and then resurrected, like, but we don't know the real truth, like, what he went through for our sake, for the resurrection, what he went through for our sake. Correct. So I thank you and I praise you, Thank you, Jesus, Holy for Spirit. giving us this revelation and let us know the truth, and the truth is setting us free day by day when we Amen. attend such Bible classes, teachings. It's very beautiful, sister, very nicely explained. Very good. Thank Thank you, you, Holy Jesus. Praise Spirit, you, for Jesus. teaching us. Thank you, Jesus. Because Sister Anna, when I saw the जशे पवित्र आत्म्यान थिंगा explain केला न्हू, like it's clearly mentioned, see how to eat and how not to eat. Do not eat raw nor boiled at all with water. आणि एक्झॅक्टली हांवें म्हज्या जिवितान जें कितें जेजून केलोलें म्हज्या पासत हांवें सगळे टायम तेचेर उदकूच घातलोलें. because I never हांवें म्हज्या वतानसून केन्ना गरज पडोंक ना जेजूक सोदपाक. म्हाका फकत ओके फोर्सफुली वयतालें, ग्रंबल करतालें, येतालें घरा. ओके तो मेलो फ्रायडे, केन्ना काय इस्टर येयलो, attention was only on the food. Yes, sister. Thank you, Jesus. And even in our childhood, जाणा आमी भुरग्यापणी आमचो माय पाय आमकां सांगतालो, जाणा तुमी एक वर पयलीं न्ही कुम्या घेवच्या आदी तुमी कितें खावप न्ही, एक वर उपरांत खावप न्ही. आमकां लायक ती म्हणटाली, म्हणजे तांकां तितले ती नॉलेज नासलोली, बट स्टील दे वर लायक तांकां कितें दिसतालो, तो होस्ट
it should go enter into our body. That holiness should enter into our body. तितले Amen. म्हणजे इतले ते पवित्र आहा म्हणून ते आमकां कळोन येताले त्या टायमार आमच्या मानपान ते आमकां शिकयला त्या भाशेन. सो इट वॉज लायक आतां एक आमकां ते उगडास येता की आनी त्या टायमाचेर आमी ते हे करनासलोली न्ही, बिलीव करनासलोली की ते आमच्या मायपाय सांगता म्हणून. बट खरेंच कितले ते कुडाक कितले you cannot say like the amount of value that host has got, because it is really the precious blood of Body Jesus of that he Jesus. shed for us. Yes. Thank you, So Jesus. now, Thank you. whenever we partake in the Holy Communion, the picture of Jesus on the cross, we have to remind ourselves कित्याक आतां आमकां अंडरस्टँडिंग मेळ्ळा हाव ही सफर्ड फॉर आर फॉरगिवनेस, फॉर आर हिलींग, फॉर आर डिलिव्हरन्स, टू रिकन्सायल अस. तो आमची पातकूच घेवूंक ना, बट ही केम विथ अ पर्पज टू रिकन्सायल अस. That much our Abba Father loves us. We are so precious to him, each one of us. Yes, sister. Very true. Very Thank true. you, Jesus. Yes, थँक्यू. Sister Nancy. Thank you, Jesus. येस सिस्टर निकिता आणि एक लायक म्हणजे आता देवाची हें कळवलें न्हू की ती जेजूची कूड म्हणून जेन्ना आमी कोमयां घेवन वयताय तें इल्लो तो कूडको देखून पडलोलो नाका आमकां बीट तेजो जमनीर. Correct. कित्याक आमी जाणाय ते सकयल उडयत जाल्यार आमी दुसरी मांडयता आनी आमी मांडून वयता कित्याक ते जेजूची कूड मांडून वयतली म्हणून तेन्ना. सो हांव व्हेरी कॉशियस रावतां. हातीर घेतले तेन्ना फोल्ड करून येता तसोच हात. सो थँक्यू जिजस हांव जाणा सगळी सिस्टर हांव कोत्ताय म्हजो आसतलें एग्जाम्पल शेअर करता कित्याक हिंगा न्हू दुबय हय. चर्चीन एटलिस्ट गोंया खबर आसोंक ना, पूण हिंगा दुबय चर्चीन न्हू फादर फस्टूच लायक एटेन्शन लायक तो घालता स्क्रिनार की जेन्ना कुमन्यांव घेताय मातशें एक कुमन्याचो एक देखून पार्टिकल उरली वो तुमच्या हातीर आहा इमिडिएटली कंज्यूम कराय, सकयल पडपाक दिनाकाय. कित्याक हय. जायते फावटी जेंकां आजुनी खबर ना, जस्ट लायक आमी रेसीक वचना ते भाशेन घेतलो, गायलो, गेले. इवन तो पडल्यार देखून खबर आसना. आनी म्हजें कितें जातालें, हांव सेल्फ कॉन्शियस आहलें. म्हाका कांय खबर आसोंक ना, वयतालें मिसाक कुमन्यांव घेतालें आनी जेन्ना हांव ते स्क्रिनार रीड कोत्तालें न्हू, इवन म्हज्या हातीर आहल्यार न्हू म्हाका लॉस दिसताली. हय रेजिस्टन्स जीब लावन लावपाक. पोतून हय. घेवपाक. हय. कित्याक तेन्ना हय. अंडरस्टँडींग खबर आसोंक ना, कांयच खबर आसना थिंगा ऑल्टरार कितें जाता तें. पूण जेन्ना आतां म्हाका कळ्ळें की म्हजी जेजूची कूड इतली मोडली म्हज्या पासत आनी हांव थिंगा वयतां थिंगा थँक्यू जिजस. जेजून सांगलां आपल्याच्या उडगासाक कराय. आनी एक्झॅक्टली थिंगा आतां जितले फावटी वयता आतां मायंडसेटान म्हज्या तकलेन आहा की तो मेलो म्हजे पासत, तेजी कूड आख्खी ताजी हाडां डिसलोकेट जाली, तो मनशा भाशेन दिसनाहलो, पापाचें आख्खें रोत ताणें घेतलें म्हाका लागून. सो आतां कंप्लिटली चेंज जालां. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. थँक्यू होली स्पिरिट. थँक्यू जिजस. कोणी थँक्स गिवींग प्रेयर करता? थँक्यू जिजस. सिस्टर नॅन्सी. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for this time in your presence. Thank you, Holy Spirit, की तुवें ही क्लास केली आमकां शिकयली की ही कूड जेजूची त्या फुरसार आमचे पासत किडायलेली म्हणून जोण एकल्या पासत आख्या संवसारा पासत खंयचोय धर्म देखून कुशीन कोण नासतना सगल्या पासत त्या पासत मोगाचे बापा दुनिया जेजू तुका दिनवासताय आनी आबा बापा तुवें तुज्या एकल्याच पुताक धाडून आमची सोडवण आमकां फावो केली म्हणून आनी आमकां फ्रीली भोंवपाक ह्या संवसारान ना जाल्यार आयज आमी इफेन्नान आसतली आहली हिंगा आसपाक नाहली तें रिलेशनशीप जें आमचें आनी तुजे भितर जें एडमाच्या पातका वरवीं मोडलेलें थिंगाच आसतलें आहली हिलींग केन्नाच जावचें नाहलें त्या रिलेशनशिपाचें त्या पासत जेजू तुका पातोक जायसो केलो तुका पयस जावंक पडलो तुज्या बापा कडसून आनी जेन्ना आमी संवसारान हाय आमकां कोणाकूच नाका आमच्या आवय बापायकोची कुशीन जावपाक पूण तूं जालो पातोक घेवन थँक्यू आब्बा फादर थँक्यू जिजस थँक्यू होली स्पिरिट पवित्र आत्म्या इवन आमी जेन्ना पातकांत पडटाय पूण तूं आमचे भितर रावता आनी आमकां केन्नाच सोडना
तूं आमकां आदार दिता त्या पातकांतली भायर सरपाक न्हू सरपाक मन रिन्यू करपाक आमचें त्या पासत तुका आमी आर्ग दिताय. थँक यू फॉर नेवर लिव्हिंग अस नो नेवर फॉरसेकिंग अस आनी आमकां रायचसनेस केलें म्हूण तुवें इन क्रायस्ट जिजस रायट स्टँडींग विथ गॉड केलें म्हणून आनी आतां जेन्ना सर्गींचो बाप पळयता तो आमकां पळयना पूण तेका तुजें रूप आमचे भितर दिश्टी पडटा त्या पासत आमी तुका दिनवासताय आनी तुवें आमकां बिलावड केल्याय म्हणून आर्गात तुका दिताय आनी जेजूच्या नांवान बापाक मागणी कोत्ताय. Amen. Amen, Amen. Amen. amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.